या देशा खातीर ज्या स्वतंत्र सेनानी केल्ले त्याच वंदे मातरम गीता खातीर आय तितकेच प्रायडली आम्ही वंदे मातरम गीत गाता आणि तिरंगो हातात दवरून ज्यांच्यानी प्राण अर्पण केले असत जाल्यार आज आम्ही देशा खातीर विकसित भारता खातीर आम्ही समर्पण करपाच्या भावनेंतल्यान ही तिरंगा यात्रा हांगा काडल्या। हांव सॅक्रिफायस करपा खातीर वंदे मातरम हे गीत आम्ही घालता। आज परत एकदा हांव सगळ्या युवा शक्तीक सगळ्या झेनझीक आणि झेन अल्फा हांकां उलो मारता। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यानी म्हणजे तुमकां उलो केल्लो आसा की विकसित भारत आणि विकसित गोवा खातीर तुमचे समर्पण हे खूप महत्वाचे आसा आणि म्हाका खात्री आसा की ज्या पद्धतीन मोठ्या अभिमानात तुम्ही तिरंगो घेऊन उभे आसा भर पावसात आणि येदी व्हडली रॅली जी तुम्ही सक्सेसफुल करून दाखयली गोयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान वेगवेगळ्या भागांतल्यान फुडले 5 दीस वेगवेगळे फावटी वंदे मातरम भारत माता की जय म्हणून पुराय गोंयभर म्हणजे ही रॅली सेलिब्रेट जाता। आमकां दिसता की पुराय भारतभर आज त्याच अभिमानात तिरंगो हातात घेऊन आजची युवा शक्ती रस्त्यार आसा आमच्या देशाच्या समर्पण करपा खातीर। हांव तुमकां उलो मारता की ज्या पद्धतीत विकसित भारताचे स्वप्न साकार करपा खातीर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी तुमकां उलो मारला ते स्वप्न आम्ही साकार करतले आणि हय या विकसित भारत 2047 हे स्वप्नय साकार करतले आणि तातूंतले खरे वाटेकारी जर कोण असतले आसात जाल्यार या देशातली युवा शक्ती या देशातली युवा ताकद हीच असतली आणि म्हाका खोस भोगता आणि हो विकसित भारत करपा खातीर तुमच्या सारकिले तरणाटे तुमच्या सारकिली युवा शक्ती इनोव्हेशन टेक्नॉलॉजी रिसर्च या क्षेत्रात ज्या पद्धतीत तुम्ही काम करता हे पळयत जाल्यार नक्कीच वो भारत देश वो युवा भारत असा नक्कीच वो भारत देश वो विकसित भारत जातलो हे सांगता असताना म्हाका खूप आनंद जाता।